आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा आसले सगळे आमचे सरपंच आनी आमचे पंच मेंबर आनी तशेंच रिस्पेक्टेड सगळे मिडिया. रिस्पेक्टेड कित्याक म्हणपाचें कारण आयलें कित्याक लागून, कित्याक एक इशू जालो कितें म्हणून मिडियाक आमच्या झडपीन कितें तरी म्हणलें अशें ताजें तो ताणें म्हणलें हें तेगेलें तें सगळें बरोबर आसा, पूण एक जो मिडिया जर कितें आपलें बायट केली ताका लागून हो सगळो इशू जाला. हे आमी कशें आसा, आमी बाकीच्या मिडिया कडेन आमी हें करना, पूण हांव 2-3 गजाली तेगेल्यो नोट केल्या आनी हांवें मुद्दम सांगूंक सोदतां. तेणें म्हणलें कितें, ते जाग्यार देवूळ ना आनी हें ना तें ना आनी त्या जाग्यार थंय हें जालें अशें म्हणून तेजें म्हणणें आसा. पूण ज्यो भावना आसा आमी त्या देवळा खातीर जें तांबडसुर्ला देवूळ आसा, ते भावना ज्यो आमच्या लोकांच्या मनाच्यो आसा त्यो ताणें ठुकयल्ल्यो आसा. थंय देव ना म्हणनाका, देव सगळ्यांच्या मदीं आसूं शकता. आमी तुमच्या मिडियाच्या मार्फत मिडियाच्या तुमचे भितर आमचे देव आसूं शकता. देवाच्या आमी रुपान आमी मनशाक पळोवपाक जाय. तेन्ना तूं म्हणूंक शकना कितें म्हणून थंय देव नासलो आनी थंय देवूळ आसलें थंय आनी प्रोग्राम हांगा, पूण आमच्यो भावना त्या जाग्यार आसल्यो. आमी शिवाचे आनी विठ्ठलाचे जे अभंग जे आसले सगळे लोक आमी नाचताले आनी लोकांनी सगळ्यांनी एन्जॉय केला. म्हणटकीर ते जेन्ना तो उलयला पळय न्ही, ते उलयता आसतना तेणें वैयक्तीक आपलो सेल्फ व्हिडिओ काडला. म्हणून तो एक तेणें उलोवपाच्या कारणान ताका एक मनशाक जर टार्गेट करपाक वयता आसतना एक मिडिया म्हणून जो वर्ड उलयला, एक खरोखर चूक आसा. तेन्ना आमी स्वता जावन म्हणटा आरोप केल्लो कोणें न्ही, तशें न्ही पळय, झडपीचे आरोप करपाची गरज ना पळय ना. आयकय, पूण तेणें सगळ्यांच्यो भावना तुका आज रुपेशान सांगलें आसा. रुपेशान तशें न्ही, आयकय न्ही, बरें हांवें सांगता न्ही तुका. रुपेशान सांगलें तेजे घराडे 3,000 सुमार लोक गेल्ले म्हणून. त्या लोकांक तेन्ना पळय ना ना लोक गेले म्हणटकीर तो कोणाचेरूय ना चडटा. ना तशें न्ही, चडपाचें न्ही. फक्त आमी कितें केलां, आमी पळय तुमकां सगळ्यांक मिडियाक आमी ना ना एपोलॉजी मागली बरोबर. आज तुम्ही कशें एक्सप्लेन केले, आज सिस्टमॅटीक पद्दत आयका भाऊ आमी तूं एक मिनिट आज कशी तुम्ही पद्दतशीर एक्सप्लेन जे करता. भावना आमच्यो दुखल्या पळय ताका लागून आमचें जें कितें आसा पळय आमकां प्रोग्राम करता आसतना बाकी कोणाक हें केलें ना, पूण तो जो उलयलो पळय तेन्ना आमच्यो भावना भितर दुखल्यो. आनी ताणें खंय आमच्या आमदाराक जेन्ना काळो म्हणलो कितें जाल्यार ते इतलेंच, आमचें कांय ना, आमचें महम्मद कांय ना. आनी आमकां तो विशय कितें आमकां वाडोवपाचोय ना. आमदाराक तेणें काळो अशें म्हणूंक ना, आमदाराक तेणें काळो म्हणूंक ना. आवडोंक ना, हे चुकीचें आहा. तो नाही हसतालो. दुसरी गजाल त्याच्या तुमची तोंडार भावना काळो दुखली पडोंक म्हणटा लागलो. पळय, भावना दुखली म्हणटा पळय. आज तुम्ही कशें सिस्टमॅटीक वेन तुम्ही एक्सप्लेन केल्या, तुमची बाजू मांडल्या, तशीच ते आतां क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय म्हणून आमी ना हे दोगोच आमी आयकले. तांचो एक हें जालो पळय तेजेर सांगता. आनी समज कितें आहा आमच्या भितर मिसअंडरस्टँडिंग पत्रकार की आमी खूब मानता तुमी आतां ताका पत्रकाराक आमी फुडें वयता आनी पत्रकारूच आमकां कितें पडटा कित्याक पळय तुम्ही म्हणला तो तुमचो कलीग, सो इट इज ऑल युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. हांव घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण हांव एकच तुमकां परत एकदां सांगता, तुमी म्हणटा पळय की तेणी तेच्या तोंडार काळोख पडलो म्हणटा ती बारीक गजाल, बारीकशी गजाल आहा, पूण ही बारीक गजाल ना. दोन गोश्टी आहा भितर. तो एक गोंया राज्याचो सभापती आहा आनी तो ताका गणेश गांवकाराच्या तोंडार काळो कसो पडलो ताका तें आवडोंक ना. हें म्हटल्यार तें एक चुकीचें जालें. सेकेंड म्हटल्यार तो हे हांव थंय फुड्यान बसलेलो, तेज्या तोंडार बिणार कांय काळोख ना. तो हांसतालो. तुमकां जाल्यार हांव पत्रकारांक व्हिडिओ दिता. मोहन उलयतालो तेन्ना तो बरो हांसतालो आनी तेकाय पटलें तें कितें मोहन जे कितें उलयलो. रिपोर्टर आरोप करता ते खरें आसा अशें दिसता. रिपोर्टर आरोप केले, त्या रिपोर्टान तेजेर आरोप केले. डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेका काळो हे एक तेणी कितें वाक्य घेतलें, त्या खातीर त्या मनशान तेजी माफी मागोवंक जाय. आनी समज माफी मागोवंक ना जाल्यार आमची सावड्डे मतदारसंघाची जनता त्या मनशाक उजी रावची ना. मिडियांक सगळ्यांक खबर आहा, तेणी सगळ्याच्या मिडियाचेर म्हटल्यार की तेजेर आनी एक सांगूंक सोदता, तेज्या तोंडार काळोख पडलो म्हटलो तेणी. आनी कालय ते म्हाका विचारताले पळय थंयचो एकय मिडियाचो मनीस त्या दीस नासलो. फंक्शनाक आमी आसलेलो. गणेश भाऊ हांगा बसला, हांव तेज्या सायडीन बसला, मोहन थंय उलयता. गणेश भाऊ आसतालो, तेज्या तोंडार काळोख पडोकच ना. मुद्दम काळोख पडलो आनी तेजें तोंड काळें हें कित्याक म्हणपाक जाय आसलेलें. तुमी कोण आसले पळोवपाक थंय काळोख पडला काय ना. थंय 15,000 लोकांक आमी सेवा दिली, उदक दिलें, बाकीचे तेंचे पयले अभंग रिपोस्ट एन्जॉय केलो. अभंग रिपोस्ट हांव मडगांव गेल्लो 900 रुपया तिकेट काडोवपाक जितेन कालेकारा हांगा. समज 15,000 लोकांक 900 रुपयाची तिकेट काडून व्हरतले न्हू जाल्यार 1,50,00,000 रुपया जाय. ते कोण दिता? आमी तो लोकांक फुकट दाखयलो आनी लोकांनी एन्जॉय केलो. आनी लोकांनी तुमी सोशल मिडियाचे लोक खूश जाले, नाचले आनी आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक हांगा कितें तरी जालें. आमी सावड्ड्या सारक्यान कितें करूंक सोदता जाल्यार तुमी कितें आनी सनबर्न व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता मरे सावथान नॉर्थान, कोणूच उलयना मरे. आनी आमचे बारीकशे एक इव्हेंटाचेर कित्याक तुमची वायट दृश्टी तें आमकां विचारपाचें आसलेलें. आनी कोणाक हिशोब जाय कितें जाय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी दितले. ते आमी लोक प्रतिनिधी दिवचे ना.
एक स्पेसिफीक काल पत्रकारान कितें जाल्लें आनी त्या हितून तेणी उलयता म्हटलें की आमचो आमदार काळो तोंड करून बसलेलो ह्या शब्दांचो हांव निशेध करता. आमी पत्रकारांक आमी मानता बरें, त्या दिसा एक असो इन्सिडंट जाला आसतलो, पूण अशें त्या पत्रकारांक डायरेक्ट म्हणप की आमदार काळेक तोंड करता हेचो निशेध करता आनी तेणी हेजेर एपोलॉजी करची अशें हांव मिडिया कडेन मागता. कारण हांव म्हणटा की इतलो बरो प्रोग्राम आयज आमच्या गांवांत जालो पळय 2 कोटी रुपया म्हणून, खूब पयलींच तेणी सांगलें की 2 कोटी खर्च करता म्हणून. आतां ताका 2 कोटी खर्च करता जाल्यार ताका सगळे हिशोब दिवचो पडटा. सगळे ते डिपार्टमेंट आसा ते सगळे तेजे फाल्यां घेतलो कितलो खर्च जालो कितें सगळें आतांच 2 कोटी खर्च जातलो म्हणून पयलींच गोवा घेवपाचो ना. आनी 2 कोटी आमच्या वाठारांत आमच्या आमदाराक लागून हो प्रोग्राम जालो आनी थंय ते 2 कोटी खर्च जाले जाल्यार ते व्हडले न्ही. जाल्यार आमी आमच्या गांवांतल्यान आमी सगळे सांबाळून दवरलेले आसा आमच्या गांवांत. आमचें उदक पणजेकारांक वयता, सगळे गोंयभर लोकांक वयता. आमचे आतां लायट आमच्या थंयल्यान वयता. सगळे आमी सगळे सांबाळून स्वयं सांबाळून आमी सगळे रक्षण करून सगळे दुसऱ्यांक दिता. आनी त्या लोकां खातीर आमच्या गांवगिऱ्या लोकां खातीर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जालो आनी तेज्या खातीर 2 कोटी खर्च जालो जाल्यार एका स्पेसिफिकूच मनशाक ते कित्याक दुखता तोच विचारता कित्याक. बाकीच्यांनी म्हणजे हांव म्हणटा कितें तुका जर अशें खर्च जाता म्हणजे तुका त्रास जाता न्ही, तूं सगळे गोंयचे व्हडले प्रोग्राम विचार. अशे कितलेशे प्रोग्राम जाता कितलेशे कोट्यांनी रुपये खर्च जाता. आमी 2 कोटी खर्च केला पळय तेजो हिशोबूय सादर करतले ते डिपार्टमेंट करता ते फक्त स्पेसिफीक ते उलोवपाचें मागीर दुसरे दिसा कितें म्हटलें म्हणून परत आमदाराचें तोंड काय जाला हें जाला हें म्हणप न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी स्पेसिफीक हेणी म्हटलां एकूच हेतून म्हटलां पळय ते तेणी कित्याक तेजो इंट्रस्ट म्हाका खबर ना. ते तुमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाची गरज आसा. तुम्ही आता म्हटलें खंय तरी की अपोलोरायज ताणें करचो म्हणून, सो खंय तरी तुमची तितलीच मिस्टेक आसा काय ना की जेन्ना तुमी एक खंयच्या तरी एका स्पेसिफीक एक मिडियाक जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमी तेजें नांव घेवपाक जाय आशिल्लें काय ना? ती मिस्टेक आसा म्हणून तेणी काल एपॉलॉजी पणजे मागली की आमची मिस्टेक जाल्यार आमी नांव घेवंक ना, आमी फूल मिडियाक म्हटलें तें तेजें चुकलें. त्या खातीर तो आतां सुद्दां एपॉलॉजी मागतलो, येयल्लो आसा तो पावतलो हांगा, तो एपॉलॉजी मागपाक तयार आसा की तेजें चुकलें तें तेणी तशें म्हणपाचें न्हू म्हणून. तेका फक्त रुपेश बाब 1 तारखेच्यान झडपी तुमगेला आसा पळय माफी मागत ही 3री वेळ जाल्ली आहे. 1 तारखेच्यान फेब्रुवारी इलेक्शन जावन कितले म्हयने जाले, 2 म्हयने जावन आज. सो फुडली 5 वर्सां अशें माफी मागत रावतलो काय कितें झडपी तुमचो? तेजी तो मातसो भावूक म्हणून भावूक न्ही पूण कोणाचेर जेन्ना टार्गेट करता पळय तेन्ना जे निवडून दिल्ले तेणी संयम बाळगूंक जाय. तारखेक तेणी ग्रामसभेक एका एडवोकेटाक हें केलो, टार्गेट केलो. सो तो एडवोकेट कंप्लेन करपाचो आशिल्लो पूण तेणी सॉरी म्हटलें म्हणून तो वगी रावलो. दुसरो तेणी प्रकार पयर 8 तारखेक परत एक लेडिसाक कितें तरी म्हटलें. सो अशे प्रकार घडत आसतले काय म्हणून फुडले 5 वर्सां? ना अशें फुडें जावचें ना. ते पयर जो ते उलयलो तुमी गॅरंटी दिता? गॅरंटी दिना अशें, पूण पयरचें तिणें कितें शिव महोत्सव जाल्यार ते तेजी भावना आसली. सोडून उलयता. 2 इन्सिडेंट 1 तारखेक जालो, 1 8 तारखेक इन्सिडेंट जालो. हे दोनी इन्सिडेंटाक तोच म्हत्वाचो जागेदार आशिल्लो. सो तुमी जबाबदारी घेता फुडले 5 वर्सां तो कांयच करपाक सांगपाचो प्रयत्न करता. ताका समजोवपाचो